त्याने कन्फर्म करतो, त्याने कन्फर्म करतो. आम्ही त्यांना कन्फर्म प्रेझेंटेशन ना काय ना रिपोर्ट ना काय ना प्रेझेंटेशनाचो इशू सेपरेट बस स्टँड आमकां जाय बस स्टँड ना मागीर आनी कितें We had given permission for the bus stand to be shifted over there, okay, but we said after completing the formalities. Formalities have not been completed. Formalities have not yet been completed. We have asked the CEO, being the administrative head, Baba, has he given? He has said that he has not given. Who has taken this decision? Probably you as the chairperson have taken the decision of giving possession over there to them. As far as council, we are saying we are not part of that decision. This is what we are saying. Okay. So continue. ते असा पळय थंयसर खूप पयशेपणां जातात प्लस थंयसर लास्ट मंथ एक कंप्लेन येयला खोटी म्हणून आता रेकॉर्ड करता लास्ट मंथ एक कंप्लेन येयली की फाटल्यान तेंच्यांनी माझर बेजारे माझर अशें म्हणून एक कंप्लेन येयली आनी फोन करतकूच तेंच्यांनी ते क्लियरूय केले आता डीएफए हा पळय जितके भायल्या लोकांक त्रास जाता पळय आपले कुत्रे घेवन थंय वचून प्रॉब्लेम त्याच्यापेक्षा चड थंय जे लोक रावता पळय तांकां चड त्रास जाता तू आतां थंय वचोकूच ना जेन्ना तुका 10 लोकांनी कंप्लेन केली न्हू एज अ फर्स्ट सिटीजन तुजें काम आसलें की तुका अरे बाबा खरेंच आय काय तुका पैसा सायड मार जाल्यार तुजें काम म्हणजे तुवें वचून थंय विजीट करून खरेंच कितें प्रॉब्लेम आहा तें पळोवपाक तें तुवें करूंक ना केलें करूंक ना तर आतां हांव थंय कावन्सिलर तुवें म्हाका विचारूंक ना की थंयसर खरेंच कितें प्रॉब्लेम आहा ते दीस पॉयंट येयलो तेन्ना हांवें तुका सांगलें अशें प्रॉब्लेम आहा एमएलए सांगला की ते शिफ्ट करता आनी आमच्या सगळ्या लोकांचे डिमांड आसा की ते शिफ्ट करपाकूच जाय तू काढून आता दुसऱ्याक दिलो कितें गॅरंटी ते हेच्यापेक्षा बरें आसतलें काय हेच्यापेक्षा पाड आसतलें हांव अजुनूय तेच म्हणटा की ते शिफ्ट जावपाक जाय कित्याक त्या लोकांक त्रास तूं एक वर तूं 10 मिनटांनी उबो रावपाक शकना वचून आमचो रिपोर्टर प्रसाद एनिमल शेल्टर एक्चुली म्हाज्या वॉर्डान पडटा जे पीएफए आसा ते आसा एक्चुली रॉंग जाग्याचेर ते जाग्यार पीएफए आसा थंयसर सरावंडींग एक 200 घरां सुमार आसा आनी थंयसर लोक रावता म्हणटकूच त्या लोकांक ऑलरेडी थंय खूब त्रास जाता वास येता आनी हो इशू खूब लॉंग पेंडिंगली हेच्या पयलीं सुद्दां डिस्कस जाला आनी तितल्या लोकांक त्रास जाता एक मनीस तो भायलो कोणी मनीस जाता एक वरा वयर उबो रावपाक शकना इतलो थंय वास येता आनी हो इशू आसा तो आमदाराच्याय नजरेक येयल्लो आसा हेच्या पयलीं आनी तेणें आमकां एश्युरन्स दिला दाजी सरान की ते जाता तितल्या बेगीन आमी खंय तरी जागो पळोवन दुसरे कडेन शिफ्ट करचे आनी मिटिंगेक पॉयंट असो येयलो की जे एक्जिस्टींग आसा तेंचे कॉन्ट्रॅक्ट जुनान सोंपता आनी ते दुसऱ्या कोणाक तरी दिवपाचे थोडे कितें कंप्लेन्स येयला अशें आमचे म्हणजे म्युन्सिपालिटीन येयला आनी कंप्लेन्स येयला अशें म्हणटाले सो दुसऱ्याक कोणाक तरी दिवपाचें पूण आतां समज तांकां काडले आनी कोणाक तरी आमी दुसऱ्याक दिता जाल्यार ते कशें परफॉर्म करतले आनी ते कितें काम करतले तें आमकांय खबर ना आनी आतां जितकें जाता तेच्या पेक्षा चड त्रास जावपाक लागले जाल्यार ते आमकांय बरें न्हू आनी थंयसरल्या लोकांकूय बरें न्हू सो आमी तो पॉयंट आयज डिफर केला हांव परत एकदां एमएलए म्हणजे हो इशू परत आयला म्हणून परत एकदां एमएलएकूय रिक्वेस्ट करपाक सोदता की जाता तितल्या बेगीन ताणें तो थंयच्यान शिफ्ट करचो दुसरे कडेन वचचो जेणे करून लोकांची हेल्थ आनी पिड्ड्यार जावची ना आनी इवन तांकां जे कोण पीएफए चलयता पळय तांकां सुद्दां बरें करून काम करपाक एक स्पेस जाय न्हू थंयसर स्पेस सुद्दां धाकटो आसा आनी तांकां फंड्सा खातीरूय तितले आउटपूट दिवपाक मेळना जाय सो दुसरे कडेन व्हेले तर तांकां एरिया व्हडली जातली ज्या जाग्यार लोकल्सूय चड आसपाना तांकांय काम करपाक बरें पडटलें आनी जेणे करून ते लोकांक बरी सर्वीस दिवपाक शकता पीएफएचो इशू आहा with regards to there's the animal shelter at Shantinagar which is being run by the PFA and they've been there for quite a while and they have been doing quite a good job but problem कितें आहा थिंगा लोकांचोय कंप्लेंट आहा की थिंगा जेन्ना कुत्रे धाडटाय many of them like they don't get back home as in of course maybe the one issue that is there which genuinely we've spoken to the doctors also over there and we found out that there is something called parvovirus that virus is there over there in that area the place needs to be sanitized first part that is very important because ultimately we all love our animals and nobody wants an animal to go there and then not return back home so one issue is that place needs to be scientifically sanitized for which today the municipal council took a decision that from our funds municipal funds we will give 5 lakhs towards that sanitation and we'll work together with PFA in getting that place sanitized that is one part of it the other issue was I think the contract is getting over next month June and the cover that's the contract to
इशू वॉज पर्टेनिंग टू आतां थिंगाचे लोकल लोक जे आहा पळय तेमकां जाय की तो एनिमल शेल्टर थिंगांतलो काडलेलो कित्याक तेमकां एक न्यूसन्स जाता. दुसरो इशू आहलेलो अबाउट रिन्यूइंग द कॉन्ट्रॅक्ट or bringing somebody else in the picture or something like that. As far as again this is concerned, I think the MLA also had given an assurance की थिंगासून एनिमल शेल्टर काडून आनी हुंयचे जाग्यार घालतलो. जे पर्यंत ते घालना आनी जरी तर कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करपाचो आहा जाल्यार द कावन्सील वॉज ऑफ द ओपिनियन दॅट द प्रेझेंट PFA इज डुईंग अ गुड जॉब एंड दे कॅन कंटिन्यू. लास्ट मिटींग जेन्ना जाली 17 तारखेर पळय तेन्ना सुद्धा हो पॉयंट आसलो की KTCL HPCLची जागो जो म्युनिसिपालिटीचो हँडओव्हर करता तो दिवपाचो म्हणून हांवें तेन्ना सुद्धा ऑब्जेक्शन घेतलेलें. तुमकां खबरच आसा की त्या जागेचो कसलोच रिपोर्ट जो आसा फिजिबिलिटी रिपोर्ट जावं इकॉनॉमी रिपोर्ट जावं हेचो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो कसलोच रिपोर्ट सबमीट ना आनी खंयच्याच कावन्सिलराक क्लॅरिटी ना. आनी अशें आसतना जावं एक प्रेझेंटेशन सुद्धा खंयच्याच कावन्सिलराक दिवना. आणि अशें आसून सुद्धा ह्या मिटिंगेन आता परत कन्फर्मेशनाक हो पॉयंट येयलेलो आसा तेन्ना सुद्धा हांवें परत ऑब्जेक्शन घेतलं कित्याक अजूनय आमकां कसलोच रिपोर्ट दिवना कसलीच क्लॅरिटी ना. देन तरी आसून सुद्धा चेअरपर्सनान एक फोर्सफुली म्हणटात तसो आतां हें कन्फर्म दिलेलें आसा. आनी म्हाका सांगपाचें सगळ्यांक वाचतकारांक दिसता की कन्फर्म जावच्या आदी पॉयंट मिटिंगेन हांगा लँडर ऑलरेडी काम स्टार्ट जाल्लेलें आसा ते सुद्धा खंयच्याच कावन्सिलरांक जावं कोणाकूच आयडिया ना. ते सुद्धा आमी ऑब्जेक्शन घेतलेलें आसा. आणि अशें आसून सुद्धा ते आतां पयर सुद्दां हांव गेल्ले हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयला एक एक्सिडेंट जाल्लेलो आसा. हांव हेच्याच खातीर हांव चड ऑब्जेक्शन घेतला कित्याक तो जागो फिजिबिलिटी ना. म्हाका तरी अशें दिसता की थंय त्या जाग्यार खूब एक्सिडेंट जावंक शकता आनी फुडें लोकांच्या सेफ्टी खातीर हांव परत हांगा ऑब्जेक्शन घेत आसा. पूण तरी आसतना आनी कन्फर्मेशन जाय म्हणून हांवें सगळ्यां कडल्यान वोटींग घेवपाचें अशें चेअरपर्सना कडेन मागलेलें ते सुद्दां वोटींग घेवंक ना. आणि म्हाका दिसता फोर्सफुली म्हणटात तशें हांवें हो पॉयंट कन्फर्म करून घेतलेलो आसा. हे पॉयंटर आसा न्हू प्रेझेंटेशन म्हणटा तें आमकां केन्नाच्यान आतां लास्ट मिटिंगेन तेन्ना 3 दिसांनी दिता म्हणून सांगलेलें तें अजूनय ना. आनी आतां सांगता 25 तारखेचें प्रेझेंटेशन दितलें म्हणून. हांव म्हणटा एक कसलोच पेपर वर्क ना पेपर सायन केला कांयच हें ना कन्फर्मेशन ना कांयच ना. आनी तरी आसतना सुद्दां हांगा खंय तरी एक परमिशन दिला कन्फर्म केला अशें जाल्लेलें आसा. म्हाका अशें दिसता की खंय तरी एक स्कॅम करता पळय तशें कितें तरी एक चालू आसा हें कित्याक गडबडीत हांगा केल्लेलें आसा एक डिसिजन घेतलेलो आसा की आमी फुडें काय कावन्सील आसचें ना. आनी तेच्या फुडें आतां कोण डिसिजन घेतलो कितें करतलें हेची कांयच आयडिया ना आनी खंयच्याच कावन्सिलराक आमकां कांयच आयडिया ना. आनी फुडें बाबा तें कितें जातलें कशें प्रोजेक्ट जातलें कशें करतलें तेची कांय हें ना. कसलो एग्रीमेंट सायन जावंक ना कांय ना. जो PFAचो जो इश्यू आसा न्हू तो वर्सां जाली तो इश्यू आसा. आनी सगळ्या वाड्यांनी लास्ट टायम कुत्रे पोरां काडटा हे काडटा ते काडटा ते सगळे करून जायना म्हणून कुत्रे लोकांक चावता त्रास जाता खूब अख्ख्या वॉर्डान जाता अख्ख्या वास्कोन लोकांक त्रास जाले म्हणून खंय तरी आमी तांकां शिकपाक लागून तुमचें काम सारकें जायना. कुत्रे हेल्या पासून ते कुत्रे मरता ट्रिटमेंट सारकी जायना. जो कुत्रो ताका खंय तरी वायरस आसा आनी बरो कुत्रो आहा त्या कुत्र्याक वांगडा दवरता म्हणून खंय तरी ते सारकें मॅच जाल्लेलें आहा. आनी तेंच्यांनी ते मागीर आमी सुदारणा करता आमकां चान्स दिवचो म्हणून आमी तांकां 3 म्हयने टायम दिलो. ते 3 म्हयने जावन पासून थोडे दीस बरें जाल्ले परत तेशेंच उरले ते आनी परत कंप्लेन येवपाक लागले. आमकां कशें आहा आमकां हांवें पयलीं कावन्सिल जालां आमकां लोकांक त्रास जावपाक ना. कुत्रे म्हणून ती जनावरां तांकांय म्हणून खंय हेले म्हणून तांकां ट्रिटमेंट जावपाक तर ते मरता जाल्यार कित्याक जाय PFA आं म्हणून तेंचो जुनान तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जाता. बाबा कोण उत्सुक आहा बरो कोण मनीस आसा कोण करपा जाल्यार सगळ्यांक चान्स दिवपाचो तो कोणूय आसूं न्ही आं. पूण तो तर दिता येना कशें जावपाचें कंडिशन घालपाक जाय. हांगा कशें आमचें कंडिशन जाल्लें तेणी कॉन्ट्रॅक्ट सायन मारलो ते कॉन्ट्रॅक्ट सायन मारून आमकां तें काडूंक मेळना. फुडलो टायम काडटाना फुडल्या जुनान जेन्ना काबार जाता तें कावन्सील केन्ना आसतलें एडमिशन आसतलें. पूण सायन असो कॉन्ट्रॅक्ट आसपाक जाय फाल्यां कंप्लेन येतली ताका आमकां काडूंक मेळटा असो कॉन्ट्रॅक्ट आसपाक जाय की तो खंयचेय येतलो 2-3 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो पयशे करतलो आमकां ते पयशे बिल ना आमकां ते जनावरां सांबाळपाक जाय बरी ट्रिटमेंट आसपाक जाय अशें आसपाक जाय. फाल्यां जर ताका कितें येयलें जाल्यार ताका आमी एक शेतकरी दिवन जर तो सुदारता जाल्यार बरें आनी ताका असो काडपाचें असो कॉन्ट्रॅक्ट जावपाक जाय. बट खंय तरी तिंगासल्या लोकांचो विशय की लोकांनी जेन्ना शिफ्ट करपाचें म्हणून मागता लोकांक त्रास जाता आनी आमदारान एश्युरन्स दिला अशें कावन्सिलर सांगता. पळय ती पयली एरिया थंय कोणी हाडली ती हांव नकळो हां त्या जाग्याचेर ते एक्चुली नाका जालें पूण कोणी तरी हाडलें थंय आनी
घातल्या थंयसर ती भली चुकीची गजाल. आतां कशें आतां खंय शिफ्ट करता जाल्यार थंय जागो जाय. थंय जागो जाय जाल्यार थंय मागीर उरता बाबा ऑब्जेक्शन आहा काय ना ऑब्जेक्शन आहा, म्हणजे सगळ्यो गोश्टी पळोवपाक जाय. त्या एरियेन रेजिडेन्शियल एरिया ती लोकांक त्रास जाय आमकांय खबर आहा. पूण आतां कशें आहा तेन्नाच तो ऑप्शन हाडलें तेन्नाच तें बंद केलें जाल्यार हो काळ येवपाक नासलो. आतां आमकां कशें आहा आमकांय दिसता ते शिफ्ट जावपाक जाय पूण तेच्या खातीर जागो जाय. तो जागो जर बरो मेळटा कोणाक त्रास येना जाल्यार थंय आमी शिफ्ट करपाक शकता. बट लास्ट फायनल डिसिजन कितें जालें 5 लाख दिवपाचें म्हणून असं आयकूंक येयलें आनी ती क्लीन जावपाचें अशें रेजोल्युशन घेतलां अशें कावन्सिलर्स आमचें सांगतात. एक कावन्सिल ओपीन तें सांगलां बाबा थंयसर सॅनिटायज करपाचें म्हटल्यार आमच्या म्युन्सिपल फंडासून तांकां एक कितें बरें करून चार्ज दिवपाचो बरें करपा खातीर म्हणून आमी आमच्या कावन्सिलाच्या म्युन्सिपालिटीसून पयसो फंड 5 लाख मोडून तें बरें करपाचें. पूण हांव तें 5 लाख मोडून पासून बरें करता जाल्यार फुडल्या एका कोणाकूय दिता परत PFA दिता नाल्यार आनीक कोणाक येता तेंच्यांनी बरें चलोवपाचें आनी ताका बरो एक कॉन्ट्रॅक्ट टर्म्स एंड कंडिशन घालून तांकां दिवचो. आनी कितें उरलें मेजर पॉयंट म्हणजे आमचें आसलेलें कितें आमी प्रत्येक गोश्टी ह्या 3 वर्सान आमी जितलो सुटावो काडपाचो काडलो जे लोकांक जाय तशें केलां. आतां तुमी पळयत जाल्यार आमच्या फुडल्या म्हयन्या भितर आमचो सुलभ टॉयलेट भाजी मार्केटान सुलभ टॉयलेट नासलो चिकन मार्केटान. गेली 50 वर्सां तसो तो मार्केट आसा पूण तांकां सोय नासलेली. ती सोय आमी तांकां प्रोवायड केल्या. फुडल्या म्हयन्यान तेचेंय काम चालू जाता. आमचें एक मनां आसलेलें बाबा वास्कोसून खूब कंप्लेन खूब वर्सां जालीं. आमी जेन्ना आमी आमचे गोंयकार भाव हिंदू भाव आसता तेन्ना आमी कितें करता मार्केट लायता गणपतीक लायता नाजाल्यार दिवाळेक लायता मार्केटान काजाबट MI फ्लोटलेका सायडीक थंय लायनीन 5 बीफ शॉपां आनी ते लांबयता. तेच थंय खंय तरी मूस येता ते हेचेर बसता तेचेर बसता म्हणून कंप्लेन येयले ते खंय तरी शिफ्ट करपाचें म्हणून. ते शिफ्ट खंय करचो म्हणून आमी ऑलरेडी एक जागो थंयसर आमी आयडेंटिफाय केला. आतां आयडेंटिफाय केला जागो म्हणून कोण तरी ते बांदपा खातीर आमचे कडेन म्युन्सिपल फंड ना म्हणून हांवें खंय तरी गोवा शिपेटाक रिक्वेस्ट केलें आनी गोवा शिपेटान रेडी जाल्लेलो आसा. तेणी सांगलें आमकां तुमी तुमच्या ड्रॉईंग काडा आनी आमकां दिया कितलो खर्च पळयता आनी आमी काम सुरू करता. एक बरी गजाल बाबा CSR फंडानसून आमकां शिपेटान खुबशी मदत केल्ली आसा. आमचे गार्बेज गाडयो जावं नाजाल्यार हर्सवेन जावं म्हणून तेंच्यांनी सगळेशें दिलेलें आहा. तशें तेणी म्हटलां इन फ्युचर कितें जाय तूं लेटर बरय आनी कोर्ट धाड आमकां आमी कितें आहा तें तुमकां बरें आहा तें करून दिता. म्हण तें एकदां आमचें बीफ मार्केट एक तर जालें आमचें जाल्यार जें आमी 3 वर्सान हांवें चिंतलेलें एज अ चेअरपर्सन बाबा कितें करपाचें तर तें एक जालें. तें गेलें जाल्यार खुबशे लोक खूश जातले वाचून. आमचें डिस्कशन म्हणजे लास्ट टायम मिटिंगेक आमचो तो पॉयंट येयल्लो आनी आमकां लेटर केल्लेलें KTCL बाबा तांकां आमचे प्लॉट आसलो तो तांकां तो पसंद पडलो आनी तांकां ते कदंबा थंय शिफ्ट करपाचें आसलें म्हणून. आनी ते शिफ्ट करता तेन्ना तेंच्यांनी तो प्रॉपर्टी पळोवन बीन गेले वीथ आमचो कावन्सिलर दिपक नायक बीन आमी सगळे आसलेले वीथ ट्रॅफीक RTO सगळें मेळोन आमी ते पळयलो आनी तो तांकां सफिशंट दिसलो. तो सफिशंट दिसलो म्हणटकूच आमी तांकां कितें केलें एज पर आमचें कितें कंडिशन आहा PWD रेट्स बीन कितें आहा कितले एरिया घेता ते आमी टोटल अरावंड 9,000 प्लस कितें आहा तो एरिया तेचेर आमी PWDकूय धाडला बाबा तुमी तांकां रेट बसया कितें आहा तो आनी तो रेट बसतकूच आमी तांकां तो दितले बाबा आमचें अशें अशें आहा आनी इतली वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट लो म्हणून मिनिमम आमी 2 ते 3 वर्सां तांकां सांगलां. त्या हेचेर आमी आतां रावले खाली द रेट वॉट रेट PWD इज गोइंग टू गीव तो जसो रेट मेळ्ळो आमकां आमी रेडी टू हँड ओवर द प्रॉपर्टी तांकां. बट ऑपोजिशन कावन्सिलरान पॉयंट रेज केला की खंय तरी काम चालू आहा विदाउट मिटींग कन्फर्म जाल्या शिवाय पॉयंट ना कसो आहा पळय प्रॉपर्टी आमची ती आनी प्रॉपर्टी आमच्या आसतना कितें जाल्यार आमकां थंय गेट घालपाक दिलें आमकां एक्सेस नासलो कित्याक तेंच्यानी थंय कंपावंड काडला SPCLान पूण तें कंपावंड काडटकूच आमकां तें मोडूंक पडलें. आमची गेट घालपाची आसलेली ते गेटी खातीर आमी तें ओपन केलें आनी थंयसर कितें आहा तें खाली लेवलींग करता कित्याक तो खंयच्या खंय आसलो फाल्यां कोणाक जर प्लॉट दिता तो लेवल आसपाक जाय म्हणून तो लेवल केला आनी तें लेवलींग केलें तेच्या वयर आनी काय कन्स्ट्रक्शन कांय ना. कावन्सिलरान खंय तरी मागलेलें की खंय तरी प्रेजेंटेशन दिवपाचें त्या मार्केटाचेर तेचेरूय खंय तरी कावन्सिलरान पॉयंट प्रेजेंटेशन बरी गजाल बाबा कावन्सिलराक करपाक जाय आनी लोकल्सांक करपाक जाय तें कितें येता म्हणून लोकांक जाय बस स्टँड येयल्लो जाय आनी तें कितें येता तें पळोवपाक जाय कितें येता तें म्हणून त्या खातीर प्रेजेंटेशन दिता म्हणून आमदारान लास्टाक सांगलेलें पूण खंय तरी डिले जालें. ह्या येणाऱ्या 25 तारखेक आमदारान फिक्स केला बाबा 25 तारखेक दिता म्हणून अबाउट